बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाळ भावा भयणानो, आयज आमी पवित्र गोरेब्याची दोबाजीक परब समोरमता आनी ह्या सेवा धर्माचो विशय वचात मारिये जुजे भाशेन तुमच्या कुटुंबाची निगा घेयात. नाजारेताच्या पवित्र गोराब्यान जायतीं आव्हानां आसलीं, पूण देवाचेर पातयेवन आनी ताची येवजण आपणावून मारये जुजेन आपलो गोराबो फुडो व्हेलो. तांचे भाशेन आमी आमचे गोराबे देवाचे कृपेन मोगान आनी पवित्रतायेन वाडोवंक गरज आनी सगळे वायट पयस करूंक फावो. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे विनवणे उद्देशी आमच्या गोराब्या पासत ह्या पवित्र दिसाच्या बलिदानांत मागुया. आमच्या कुटुंबांत जेजूचो मोग आमी चेयतले जाल्यार आमच्या जिविताची नोसोडणी करूंक गरजेचें. आनी नोसोडणी जातली जाल्यार भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरान आपल्या जिवितान नोसोडणी आपणायली. He accepted the change in his life. We are also called to do the same. आमचे असोक्ताय आमची पातकां ओळखून घेवंक गरजेचें. ओळखून घेना ताणें कुटुंबांत पवित्रतायेन निगा घेवंक जायना. मारये जुजे भाशेन घेवंक जायना. हेच खातीर ह्या वेळार ओगीच रावुया. एक दोन घडयो ओगीच रावून आमची पातकां ओळखून घेवया, दूख दवरुया, देवाचे काकलुटी कुलो करुया आनी बोगसणे मागुया. सुकलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोरपोदेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यवन सदांच सांकवार मारी सगल्या देदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराक देवा लागीं विनोती करूंक म्हूण परतून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
देवा स्वर्गीच्या बापाच्या दिसा पवित्र कुटुंबाचे जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार घालून आवय बापाय भुरग्यामध्ये मोग आनी मान कितलो पवित्र आनी कुटुंबाचे जिवीत कितले मोलादीक तें तूं शिकयताय. तर आमच्या कुटुंबांनी सगल्यांनी एकामेकाचो हुस्को धरून आपल्या भुरग्यांक तुजी भुरगीं कशीं वाडूंक आवय बापायक उजवाड आनी बोल्डी आनी भुरग्यांक आपल्या वडिलांक खालती रावंक आनीक तांकां मनान लेखूंक मन दी म्हूण आमी मागतांव. आमच्या सोम्या तुज्या पुता तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनीक राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. सिराकाच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पोर भुरगें उदेशी बापायक मान दिता आनी आपल्या पुतांचेर आवयची सोत्या गोट करता. जो बापायक मान दिता तो आपल्या पातक्यांचे फारीकपण दिता. जो आपले आवयक मान दिता तो आपणाकूच एक थेवो जमयलोल्या मनशा परी. जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपल्याच भुरग्या बरोबर संतोष भोगतलो. ताच्या मागण्याक फळ मेळटलो. जो आपल्या बापायक मानान वागयता तो लांब ओक जियेतलो. जो आपले आवयचे समाधान करता तो सौरेस्पराची समूर्त पाळटा. म्हज्या पुता, तुज्या बापायचे जाणटे पिरायेर ताचो सांबाळ कर. ताच्या जिवितांत ताका दूख दिनाकाय. तो गिन्यानान असोक जायत जाल्यार पर्यान तूं तांकां सोंसणीकायेन समजून घे. तुका भलायकी आनी गोटाय आसा म्हूण ताची बेपर्वा करूं नाका. बापायक दाखयलोलो मोयपास केन्नाच विसरून वेचचो ना. पूण तो मोयपास तुज्या पातक्यांचे फारीकपण करूंक उपेगाक पडटलो. देवाचें उतोरें. जबाब. सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात ती खरेंच बागी. आनी एकदां म्हणया. सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती सदां ताच्या मार्गान चलतात ती खरेंच बागी. तुज्या हातांचे कश्टांचे तुका खावंक मेळटलें. तूं सुकेस्त जातलोय आनी तुजी सगळें बरें जातलें. जबाब. तुज्या घरांचे वण्टी भितर सुफोल दाकांचे वाली पोरी फुलतोली तुजी गोरकाण. जैतुनाचे फांट्या सारकी तुजी भोवती जेवणाक बसतली भुरगीं तुजी. जबाब. सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यांक असले बाग फावो जातलें. सगळ्या तुज्या जिवितान सियोना तावन सर्वेस्पोर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सुकेस्त जाल्ल्या जेरुजाल्यांत तुज्या नात्रा पोंत्राक पळोवंक तुका फावो जावं. जबाब. बागयून पावलून कोलोस्कारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. बावा भयणीनो, तुमी देवाची विचून काडलोली पवित्र केल्ली आनी भोव मोगाची पोरसां देखून तुमी दोयाल मोवाल काजाची बोली आनी खालती दुलोप आनी सोंसणीक जायात. दुसऱ्याचेर गाराणें करूंक निमीत आसल्यार तुमी एकामेकाक सोंसूंक जाय आनी बोगसूंक जाय. सोम्यान तुमकां बोगशिली तेच पोरी
तुमी एकामेकाक सोसूंक जाय आनी बोगसूंक जाय. पूण ह्या सगळ्या वस्तू परस तुमचे मोदें मोग आसूं, कित्याक तो सोपुर्णायेची गांठ. क्रिस्ताची शांती तुमच्या काळजांनी रात चलोवन हीच शांती तुमकां मेळूंक आनी तुमीच एकूच कूड घडूंक तुमकां आपयल्यान सदांच दिनवाशी जायात. क्रिस्ताचे शिकवणेन तुमी ग्रेस जावं सगळें शाणेपणान एकामेकाक शिकोयात आनी बूद दियात. तुमची काळजां दिनवासान भरून स्तोत्रांनी, गितांनी आनी भोक्ती गायनांनी देवाची वाखाणणी करात. तुमी म्हणटात आनी कोत्तात तितलें सोम्या जेजूच्या नांवान करात आनी ताचे वरवीं देवा बापाक आर्गां दियात. क्रिस्ताचे शिकवणेन तुमी ग्रेस जावं बायलांनो सोम्याच्या एकवटान आसलोल्यांक सोबता तशें तुमच्या घोवांक खालत्यो रावात. पोतिनो तुमच्या पोतिनीचो मोग करात आनी तांचे तांय दारूण जावं नाकात. भुरग्यानो सोगटांत आवय बापायक खालती रावात हें सोम्याक मानता. आवय बापायनो तुमच्या भुरग्यांक तिडाव नाकात, नाजाल्यार ती बेजूड जातलीं. देवाचें उतोरें. शिव वर्तमानाक सोगलीं उबी रावया. क्रिस्ताची शांती तुमच्या काळजांनी राज करूं. क्रिस्ताचे शिकवणेन तुमी ग्रेस जावं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजूचो आवय बापूय वर्साच्या वर्सा पास्कांचे परबेक जेरुजालेम येतालो आनी तो 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती परबेक सदांचे भाशेन जेरुजालेम गेली. आनी परबेचे दीस सोल्ले उपरांत परतून येतल्यान तेन्ना आवय बापायक कळ्ळें नासतना भुरगो जेजू जेरुजालेमांत पाटीं रावलो. पूण तो वाटेच्या सांगात्या बरोबर आसतलो म्हूण समजून ती एका दिसाची वाट चलून आयली आनी सोयऱ्या दायऱ्यां आनी वळखीच्या लोकां मदें ताणीं ताका सोदलो. तो मेलो ना जातोच ताका सोदीत सोदीत परतून जेरुजालेम गेली. आनी 3 दिसां उपरांत शास्त्रां मदें बसून तांचें आयकून आनी तांकां विचार करून आसलो तसो तांकां तो मेवलो. ताचे आयकतले ताका समेस्तांक ताच्या गिरेनांचें आनी ताच्या जाबाबांचें मोटें अजाप दिसलें. ताका थंय पळोवन ती अजाप जाली आनी ताच्या आवयन ताका म्हणलें, पुता तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? पळय खोती उस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदूंक भोंवल्या. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदतल्यात? तर म्हज्या बापायच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नोकळो आसल्यात. पूण तो उलयलो तें तांकां समजोलें ना. आनी तांचे बरोबर तो नजरेताक गेलो
आनी तांकां खालती रावलो. ताची आवय हें सगलें आपल्या काळजांत सांबाळून दवरताली. आनी जेजू जानवायेन, पिरायेन आनी कृपेन देवा आनी मनशां मुखार वाडत वेतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखणांनी तुका क्रिस्ता. मोगाळ याज्ञिक भावानो, भाग्यवान फ्रांसीस सावेराच्या भक्तांना आवय बापायनो तरणाट्यानो आनी मोगाच्या भुरग्यांनो, आयज पवित्र सभा आमकां कांय बरी दोबाजीक परब दिता. भाग्यवंत जुझे मारियाचे पवित्र कुटुंबाची समोरुंबूंक आमकां पळयता. हो कांय बरो विशय आमी विचून काडला. ह्या आयचे समोरुंबणेंतल्यान आमच्या जिविताचेर नियाळ करून वचात मारिये आनी जुझे भाशेन तुमच्या कुटुंबाची निगा घेयात. प्रितीच्यानो विशय आमच्या मनांत दवरुया. आनीक जाता जाल्यार जिवितांतूय घालूंक प्रयत्न करुया. लेट अस मेक एफर्ट्स इन आवर लायफ, लिटल एफर्ट्स ऑल्सो to put this theme in our lives. पयले सुवातेर आमच्या कुटुंबाची आमी निगा कशी घेतांव जायत. आमच्या भुरग्यांक आमी कितें शिकयतांव, कसली वाट आमी तांकां दाखयतांव जायत. जायतीं सपनां आमच्या जिवितांत आसात. जावं भुरग्यां सगळ्या आमच्याच जिवितांत, तर एक एकल्याच्या जिवितांत सपनां आसतात. आय वॉन्ट टू अचीव अ ड्रीम इन माय लायफ. नो, आनी जशें हांव सोजमोता म्हजो एक हुस्को आसा, म्हजी एक ड्रीम आसा, सपन आसा, तेच परी भुरग्यां सगळें म्हजो हुस्को आसा, कुटुंबाच्या भुरग्यां सगळें. आनी हे भाशेन आमी तांकां इस्कॉलाक धाडटा. इस्कॉलाक धाडून अमकेच वर्सांचो जालो म्हणटच, पिरायेचो जालो म्हणटच तुका कितें जावंक जाय विचारता, हो प्रश्न करता. आनी मागीर ते भाशेन तांचो कॅरियर, तांचे प्रोफेशनल लायफूय वाडयता. शिकपाक जे भाशेन तो जावंक सोदता ते भाशेन तांकां वाट दिता, सवलत्यो दिता, तांकां आमी नेट दिता, उर्बा दिता, जावं दुडवांचो सपोर्ट दिता. वी फायनान्शियली एड देम, वी हेल्प देम and we give them good words also, encouraging words. हे भाशेन आमी आमचें कुटुंब चलोवंक सोदता. We are trying to achieve a dream in our life, whether it is for me, my dream, or dream for my children, towards my children. म्हज्या भुरग्यां सवें कसले टायम वी आर ऑन अ जर्नी. जियेता न्हू, कितले कश्ट आमी काडटा हें सगलें एचीव करूंक आमच्या जिवितांत. आनी जायते पावटी कश्ट काडून भुरगीं ते तेंगशेर पावले उपरांत हो दोतोर, हो इंजिनियर जावंक जाय म्हज्या कुटुंबांत, हो बरो मान अभिमान हांव आशेतां, ते सगलें मेळ्ळे उपरांत कितें दिसता आमकां? कांयच मेळूंक ना कशें न्हू, कांयच मेळूंक ना कशें दिसता वो ना? वी फील स्टील एम्प्टी आफ्टर हॅविंग अचीव्ड लॉट इन आवर लायफ न्हू. इतलें आमी केलें तरी आसतना I feel empty, no happiness, no real happiness. आनी हेच खातीर पवित्र सभा आमकां सगल्या कुटुंबांक, आवय बापायक आनी भुरग्यांक मारिये भाशेन तुमच्या कुटुंबाची, आमच्या कुटुंबाची निगा घेवंक आपयता. आर यू ऑल हॅपी रायट नाव? आर यू ऑल जॉयफूल? तुमी सगळीं संतोश भरीत आसात तुमच्या जिवितांत? ना न्हू, भार घेवन आसात आमी. आनी हो भार लोहू करूंक जेजू आमकां सगल्यांक आयच्या ह्या सेवा धर्मांतल्यान 3 सोबीत वस्तू दिता. 3 सोबीत वस्तू दिता. पयली वस्त, देवाचे उतराचेर आमची जिविताची बुनयाद घालूंक आपयता. देवाचें उतर आमच्या जिविताची बुनयाद करूंक आपयता. आमी पळयता माथ्योवाच्या शुभ वर्तमानांत 4 थंय ताळण्यो येतात न्हू. पवित्र आत्मो अरण्यांत व्हरता जेजूक आनी मागीर देंवचार ताका ताळण्यांत घालता. पयले ताळणी घालले उपरांत तो ताका म्हणटा, पळय तूं देवाचो पूज जाल्यार हे जे फातर आसात ते उणें करून दाखय, हे फातर आसतात ते उणें करून दाखय. पूण जेजू काय बरो जबाब दिता ह्या देंवचाराक आनी म्हणटा,
मनीस हुंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता ते एक एक उतरा उदेशी जियेता. He doesn't live on the bread that we earn. We think that we will acquire lots of money, we will gather name for ourselves, name and fame for ourselves, and we will be happy one day. But that's not the secret of our life. Our secret of our life is in these words. ह्या उतरांनी ते सिक्रेट आसा. जेजूच्या उतरांनी देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता ते एक एक उतरांत उदेशी मनीस जियेता. एक फामील दूर जिवंक सोदता, खुशाल रावंक सोदता, व्हडले व्हडले बांगलोज नाकात. हे देवाचें उतरूच आसल्यार पुरो. हे देवाचें उतरूच आसल्यार पुरो. देवाचें उतर देव ढाप करून हांगा पडून येवन वयरसान येवन आमकां उतर दिवचें ना. म्हजें सवें दुसऱ्या सवें एकामेका सवें देव आमचे लागीं उलयता. ही स्पीक्स टू अस. With every birth of the child in the family, he speaks to us, isn't it? उलयना देव उलयना. एक कुटुंब आमचेच फिरगोजेचो कुटुंब मुखेल घराचो सोरो पियेता. जाय तो सोरो पियेता. दिसान सकाळच्या पारार सोरो गादेर वेता सोरो पियेता. कुटुंब घुसपाक गोंदोलान पडटा. कांयच सजमना कितें करूंक जाय तें. असल्या वेळार असल्या संकोश्टा एक पूत आसा तांकां. बायल आपल्या घोवाचो मोग करूंक सोडिना. आपल्या घोवाचो सदांच निगा घेता. ताका भायर आयना म्हणटा तुज्या जिवितांत सगळें बरें आसा पूण ती हें काम कित्याक करताय. सकाळच्या वेळार तुजो दीस हे सोऱ्यान कित्याक सुरू करताय चालू करताय. देवाच्या नांवान केल्यार बरो न्हय. पूण तरी आसतना ताका भायरान दिसान दीस हे आपल्या घोवाक ती सांगता. सोडिना. सोरो दिसान दीस हो सोरो पियेत रावता. बेबदी कांय लबदोला घुसपोला. देवचाराचे ताणल्यांचे जालेन प्रेजावांत तो पडला. बोनकोणीन तो पडला. जायना सुटूंक. पूण एका दिसाक देव ताका हात लायता. हेच वस्तोऱ्यो ताचेच बायल येवदेशी ताका हात लायता. देव हे बायल येवदेशी ताचे घरकान येवदेशी ह्या तिच्या घोवा सोरशी उलयता. तो आयकता आनी काळजांत घेता. आनी ते मेरेन आयज पुर्यान हो भाव मिसाचे समोर उमणीत वेता. भाग घेता. आनी तो म्हाका सांगतालो जावं पास गेम वादळ वारें कितें आसूं. whatever the situation in front of me in all sides of my life, I make it a point. हांव मिसाक वेता आनी भाग घेता. देवाचें उतर तो थंयसरल्यान घेता. आनीक हे भाशेन आपल्या काजाराची लग्नाची 25वी समारंभणी तो समारंभता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, देवाचें उतर आमकां एकामेका सवें मेळटा. गॉड स्टील स्पीक्स विथ अस. हें उतर आसलेलो कुटुंब केन्नाच सांडचो ना. कसलेच असोगतायेन पडो पातकान पडो देव नवसोडणी त्या उतरांतल्यान करतलो आनी आमकां नव्या जिविताची वाट दाखयता. हो कुटुंब आतां नवें जिवीत जियेता. सदांच तो मिसाक आसता. ताची घरकान ताका सांगात दिता. पूत वेदी सेवक हे भाशेन कुटुंब जावंक आमकां देवाचें हेंच देवाचें उतर सांव फ्रांसीस शावेरान लॉयलाच्या फ्रांसिस्काच्या तोंडांतल्यान आयकलें. सोबार पावटी कानार सादले उपरांत ते कानांतल्यान आपल्या काळजांत रिगयलें. बाळगून देव दवरलें. जे भाशेन मारिया पळयात ती हें उतर आयकता. जेजूचो जबाब आयकता आनी आपल्या काळजांत हें उतर बाळगून दवरता. नियाळटा त्या उतराचेर. आनी मागीर आमी पळयता सायबीण मायचें जिवीत, जुजेचें जिवीत, कितलें सोबीत जिवीत तांचें. देवाच्या उतराकाल खुशेकाल आसलें जिवीत तांचें जाता. सांव फ्रांसीस शावेरान तशेंच केलें. सगलो संवसार तूं जोडीत आनी तुजो ओतमो इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव. आमकां दिसता आमकां फकत कुडूच आसा म्हूण, पूण हो ओतमो म्हाका आनी तुका आसा म्हूण आमी विसरता. We forget that this body is only a vehicle.
एक वाहन हे आमच्या आत्म्याक म्हूण विसरता. पूण हें उतर आयकून, देवाचें उतर आयकून भाग्यो सांव फ्रांसीस शावेर ही वेहिकल म्हूण समजता. फकत भायली कूड ते कातोल्यार कातोत्ता, पूण आत्म्याक कोणाच्यान हात लावंक जायना. आत्मो देवा सरशी वेता आनी हें उतर आपल्या जिवितान सांबाळ मिसळ करून देवाच्या मोगान आपले जिवीत लासयता. आनी हो लासता तो मोग आपल्यान धरूंक जायना म्हूण सगल्या आख्या संवसाराक वेता. हांगा आयलो, चायना जपानान गेलो, कितली लांब यात्रा तो करता. देवाचें उतर अशें करता. तर प्रितीच्यानो, देवाची उतरान उदेशी बायलेन घोवाची निगा घेवची. कितें वायट आसा जाल्यार घोवान बायलेची निगा घेवची. आनी हे भाशेन सिराकाच्या आनी कोलोसकाराच्या चिटींतल्यान मेळ्ळां तें देवाची उतर. भुरग्यांनी सगल्यांनी अशी एकामेकाची निगा घेवन देवाचे उतराचो आदार घेवचो. तेंच उतर आमकां उठयता आनीक निवारता आनीक सोडवण दिता. दुसरे सुवातेर प्रितीच्या भावा भयणीनो, वी हॅव टू अंडरस्टँड, आमी आमच्या कुटुंबान एक खरी वस्त समजूंक जाय, एक उतराची वस्त समजूंक जाय. आनी हें उतर म्हणल्यार फ्रीडम. सत्य म्हणल्यार कितें तें समजूंक जाय. बिशप बॅर्न म्हणटा that we need to free our families for God. आमचे कुटुंबाक सुटका दिवंक जाय देवा खातीर. कसली सुटका? जाय ती पावटी आमी आमच्या भुरग्यांक वेंग मारून रावता. आमच्या भुरग्यांक वेंग मारून रावता. म्हाका जाय ते भाशेन भुरग्याक हांव करूंक सोदतां, देवाक जाय ते भाशेन न्हू. कितेंय जाल्यार ताका म्हण बाबा कितें जालां तो कांय चड जावंक ना न्हू. भिरांत ताच्या जिवितान घालता. तुयसर कितें लागलें, कोश पडलें, तुयसरलो काडून हांगा हाडटा. कम्फर्ट ताका दिता. सरळ वाट आसा ती चलोवंक शिकयता. आगोड आसा ती वायट सोडूंक सांगता. असलें आमचें जिवीत जालां. असले आगोडाक वेंग मारूंक नासलो सांव फ्रांसीस शावेर हांगा पावचो नासलो. कितले वाडोवन तुफाना. द मोर डिफिकल्ट द लायफ ऑफ अ क्रिस्टियन इज, द मोर ग्रेसफूल द लायफ इज, द मोर जॉयफूल द लायफ इज. आनी हेंच आमी समजूंक जाय. जेन्ना हांव देव दिता ते सत्तेन एकामेकाक आसा ते भाशेन बांदून घेता. घोव बायलेक आसा ते भाशेन बांदून घेता. बायल घोवाक आसा ते भाशेन बांदून घेता. देवान देणें भुरग्याचें दिला म्हूण मानून घेता. हे कुसपो जो संबोवला तो देवाचें किरीत देणें म्हूण मानून घेता. तेन्ना एक कुटुंब देवाक देव दिता ते सत्तेन वाडोवंक ती वाट धरता. एक कावळो वेता आनीक बोदोक आसले ते बोदकाशी म्हणटा तूं सोबीत. ते बोदोक ताका सांगता तो पोर किराशी वच. तो कीर सोबीत, ताका 2 रंग आसात. मागीर काडटा कावळो वेता आनीक किराशी वेता. कीर ताका सांगता ना हांव तितलो सोबीत न्हू, 2च रंग आसात. पिकॉकाशी वच, मोराशी वच, ताका कितले रंग आसात आनी पाकटे फुलयल्यार आनीक सोबीत दिसता. मोराशी पावले उपरांत मोर ह्या कावळ्याक सांगता पळय पळय रे पिसो जाले रे तूं, हांव हांगा पिंजऱ्यांत आसा, तूं तरी कितलो सुटकेन तुजी जिवीत जियेता, तूं सत्तेन जिवीत जियेता. प्रितीच्या बाबा भयणो, आमच्या आपोवण्या उदेशी कितली सुटका, स्वतंत्रताय, सडवण आमच्या जिवितान देवान घाल्या. कावळ्या भाशेन आमी हांगा थंय भोंवता. दुसऱ्या सोबे म्हजेच जिवितान जेजू आसा ताका भेटूंक विचरता. आनी हेच खातीर आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान मारयेची आनी जुजाची देख घेवया, सोदुया त्या जेजूक. दुसऱ्या सोबे सोदुया पूण म्हजे सोबे सोदूंक प्रयत्न करुया. आनी म्हजे सोबे सोदूंक जेजूचो जोबा पळयात. तुमकां खबर ना म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण? तुमी म्हाका कित्याक सोदताल्यात? वी आर कॉल्ड टू बी इन द हाऊस ऑफ द लॉर्ड. And ते केन्ना जातलें? then when we understand what really freedom is. Freedom is not what I want to do, but what God wants us to do, what we ought to do. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, फ्रीडम असले बोचोक मारून रावता ते फॅमिलीचे सगळे आमचे भुरगे सोडुया. देवाक जाय ते येवजणे पोरमणे आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्या सवे, बायले सवे, घोवा सवे जावं हात जोडून रोजार करुया. हात जोडून मारये भाशेन सोदूंक वचुया जेजूक. दुसऱ्या सोबे दुसऱ्यांच्या जिवितान आनी म्हज्याय जिवितान. तिसरे सुवातेर प्रितीच्यान आमी क्रिसमस मनयलो. आनी क्रिसमस डेकोरेशन केलें. कितली सोबीत डेकोरेशन दिसान वर्साच्या वर्सा हे आधुनीक काळांत
बरी सारखे आकर्षित डेकोरेशन्स आमी पळयता. बट हॅव वी डेकोरेटेड इन आवर लायफ? एक बिस्म म्हणटा हांवें कितले शर्मांव दिले, हांवें कितली रितीरां दिली, आनी सगळे टॉक्स दिले, सेमिनार्स दिले. एक दीस तो आपल्या जिवितान निर्णय घेता आनी पॅन्ट शर्ट घालता आनी दुसऱ्या डुबल्या सवे सेवा करता. सेवा करूंक गेल्लो तेन्ना सेवा करतना जायत्याची सेवा केली. एक भाव, जाणटो दुबळो भाव ताचे चोरशी येता आनी म्हणटा, ताका प्रश्न करता, त्या बिशपाक प्रश्न करता, धर्म अध्यक्षाक प्रश्न करता. कितें प्रश्न करता जायत? आर यू क्रिसमस काय म्हणटा ताका. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आय माय क्रायस्ट. दुसऱ्या उतरांनी हे क्रिसमसा उदेशी हांव क्रिस्त जाला. हांव खरेंच क्रिस्ताक जियेता. सांत फ्रांसीस शावेर क्रिस्ताक जियेलो. हांव क्रिस्त म्हूण तो सांगतालो. आयज आमी ताचो उमो घेवंक, पवित्र रॅलिकाची दाखोवणेचो उमो घेवन येता जाल्यार ताची स्फूर्तीन बरोवंक येता. हांव बरो क्रिस्त जावंक येता. ताणें जे भाशेन क्रिस्ताक परगटलो तेच परी हांव परगटूंक येता. हे स्फूर्तीन बरोवन म्हज्या कुटुंबाची निगा घेवंक येता. I am come here to enrich my relationship with God and to empower the values that which I have inherited in my Catholic life through the Catholic Church. आणि हेच आमी सांत फ्रांसीस शावेराच्या जिवितान पळयता. देवाची कुरपेन भरून ह्या धर्मांत कितली गिरेस्तकाय आसली तो दुसऱ्याक दिता. आनी जूय भेदभाव आसलो, एक कॉलेजींत, पॉलाचे कॉलेजींत आमी पळयता कितलो भेदभाव थंय आसलो. पाप साहेबाचो प्रतिनिधी कसो येता आनी जो भेदभाव आसलो, खंय ओसोक्त मनीस आसले, ओसोक्त अधिकारी आसले, पुर्तुगेज अधिकारी आसले, तांचे मदें संवाद करून, भासाभास करून, देवाचे कुरपेन भरून देवाचे मन तांकां उक्तें करता. सगल्यांक धांवडायना, तांचे मदें रावता. ही बिकम्स अ एंट and he eats his sugar. मुई जावन साखर खाता ते भाशेन देवाचो वावर करता. आपलो वावर न्हय पूण जेजू क्रिस्ताचो, क्रिस्त तो तांकां जाता. समजायता आपल्या जेजुईत वांगड्यांक तो समजायता. पुर्तुगेज अधिकाऱ्यांक समजायता. धांवडायना. जेजू वेगयता ते भाशेन सगल्यांक वेगयता. वी आर कॉल्ड टू बी दिस क्रिस्ट. हे तिनूय वस्तू आमच्या मनांत घेवया. आमच्या हे तिनूय वस्तूंनी वस्तू आमच्या जिवितांत अणभव नियाळ करून कुटुंबाची निगा घेवंक सांत फ्रांसीस शावेराची विणवणेन दर एकल्याक बळ करपा ह्या मिसांतल्यान मागुया. सगलीं उबी रावया आनी आमचो बावार्थ उचारुया. सोत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापा, सरकार आनी पृथ्वीच्या रुचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी समावलो. आंकवार मारी तांणी जल्मलो. पोंस बलाताक काल ताणें कोस सोंसले. ताका कुर्सार सोडलो. तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ले मदें देंवलो. तिसरे दिसाक मेल्ल्यांतलो जिवन जालो. स्वर्गात चडलो. सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. तुयेतान जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोतपंथा पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे बोगसणे, कुडीचे जेवणपण, सासणाचे जिवीत. आमेन. आमची मागणी भावार्थान जेजूच्या हातान दवरुया. आमचे ओतमेक गवळ्यांनी देवाचे येवजणे पोरमणे देवाच्या भुरग्यांची फावो ते पोरी निगां घेवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमच्या देशाच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी निस्वार्थीपणान दर एका नागरिकाची सेवा करूंक निगां घेवंक तांकां बापाची कृपा मागुया.
क्रिस्ती गोराबे जेजूच्या शेगुणांनी बोल्लोले जावं ताचे दिरादीक पोरगोटणार आनी गोवाय आपल्या गोराब्यांत आनी समाजांत जावं बापाची कृपा मागुया. पिडेंत आसलोल्यांक तांचे दुखी कोंतींक देवाचो आनी आपल्या गोराब्याच्या वांगड्यांचो मोग आनी बरेपण मेळूंक बापाची कृपा मागुया. सोर्बेस्परा ही मागणी तुज्या हातान दवरल्यांत आमची खासगी मागणी तुज्या हातान दवरता सगळीं पिडेस्त आसा तांची मागणी तुज्या हातान दवरता आमकां सगल्यांक ही मागणी तुज्या हातान दवरल्यांत तूं फावो कर आनी सांव फ्रांसीस शावेरा भाशेन धिरादीक पोरगोटणार आमकां कर. क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं भयणीनो मोचे आनी तुमचे बलिदान सोर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाटक्या पवित्र विश्वासाक सगळी स्पोर मानून घेवंक. मोगाळ बापा आमी तुका फारीकपणाचो योद्न समोर पितां आनीक देवाचे आंकवार मायेचे आनी भाग्यवन झुजेचे विणवणेन आमची कुटुंबां तुज्या मोगांत आनी शांतीन थीर दवर म्हूण कालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सोर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सगळे स्पराताय पावता सोर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सोर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सोर्व काळी आनी सोर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनीक आमच्या फायद्याचो तुजो अनोंद सोब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक ओळखून आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटूं वचूं आमची काळजां देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. So
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनीक आंतले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनीक सासनीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनीक समेस्त मनशां पासत तें वारोतोले. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गुट परगोटुया. तुज्या खुर्सा आनीक पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मोदनाचो आनीक पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता. आनीक हो जिविताचो उंडो आनीक ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनीक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनीक जेजूची कूड आनीक रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रथमेचेर विस्तरलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोळी बापा, सायमन ताच्या सहाय्यक आनी सगळ्या याज्ञिक वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणीची काकुळटी कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेलेल्या सुमेस्तांक तुजे परजुळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मोरये देवाची माये संगाती, तिच्या पती भाग्यवन जुसे, भाग्यवन धर्मदुता आनी सर्व काळी मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. येजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पोदवेदार बापा, सर्व वंदन आनीक वैभव तुका सासनाच्या सासनान. प्रतच्या बाबा भयणो ते वस्तोरेन त्या गांवाचे बायलेन निगा घेतली आपल्या गांवाची. आनी आतां तो मिसाचे समोरमणेन भाग घेवन आपल्या आख्ख्या कुटुंबाची निगा घेता. त्या बिस्मान म्हणलें, हांवें इतले शर्माव केले कांयच मेळूंक ना, पूण ह्या मनशान म्हाका विचारलो, हे प्रश्ना उदेशी जाय तें कितें म्हज्या जिवितांत मेळ्ळें. सत्यान देव दिता आमकां सत्या, पूण आमी आमच्या भुरग्यांक सत्या दिवंक चुकता. सायबीण माय केन्ना झुजेक ब्लेम करूंक ना, दुबाव दवरूंक ना. आमी दुबावान एकामेकाचेर बोटां दाखोवन दीस काडटा. असलें जिवीत सोडून जेजू भुरग्या भाशेन जाणवायन आनी पिरायेन मनशां आनी देवा मुखार वाडूंक, सत्तेन आनी देवाच्या उतराच्या आदारान आमच्या जिविताचें पोसण करूंक, जेवण करूंक आनी सदांच जेजूक पोरगोटूंक, जेजूच्या मोगान आमचें जिवीत लासूंक ह्या मागण्यांतल्यान बोळ करूप आमकां मागुया.
आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं शरास आमकां येवं तुजी कोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारार जावं आमचो दीस पोटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनीक आमच्या सद्बुडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान त्रेकतांव आनी उदार काकलुटीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनीक तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनीक तूंच तिका एकवटांत सांबाळ तूं जो जियेताय आनीक राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती हे शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सोकली आमी सुभागी सुम्या तुज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकूच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली भयणी भावानो कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फक्त ताणीच कोमयाव घेवंक फुडें येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयाव घेवचो While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कॅथलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए
जेजू मोगाळा खरो मोग कितें पळय तो तुजे नदर मारल्यार आमकां दिसून येता. पवित्र कुटुंब जेन्ना आमी नदर मारता तेन्ना तांचे कडल्यान आमकां कितलेंशें शिकूंक मेळटा. ह्या वेळार तूं आमच्या काळजांनी आयलाय म्हूण आमी थीर विस्वासान सोद मानता. आमच्या कुटुंबांनी विचित्र तरेन तुवें आमकां आदार आनी सहकार फावो केलाय. एकामेका कडल्यान आमी मोग अणभवूंक आनी चाकूंक पावल्या. ह्या सोंपार बेसांवा खातीर ह्या तरेकवार अणभवा खातीर ह्या वेळार आमच्या सोम्याक आमच्या जेजूक आमी आर्गां आनी दिनवास येवया. सगळीं आमी उबी रावया. प्रार्थुया. बो कोणवाळ्या बापा, ह्या सोर्गीच्या जेवणा वरवीं तूं आमकां नवी गोठाय देताय. पवित्र कुटुंबाची देख सदां आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ह्या जिविताचे त्रास आनी सोंपल्या उपरांत सासनाक ताचो सांगात जोडूंक आमकां फावो कोर. तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सगळीं बसूया. भयणी बाबांनो, आयज मिसाची भेट समोरुमल्या फादर लॉरेन्सो डायस ताका सोह बलिदानान वांटो घेतल्या आमच्या यादनीक भावांक तशेंच ह्या समोरुमणेन बरे तरेन आमकां गायन करूंक आदार दितल्या आयच्या गायन पंगडाकूय आमचे दिनवास. ह्या दिसांनी मिसांचो वेळ सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातोलें. कुमसाराचे पेंडॉल तुमचे दावे वाटेंत आसा. कुमसाराचो वेळ सकाळीं 6:30 ते 12:15 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळीं 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. आयज पवित्र कुटुंबाची दोबाचीक परब आमी समोरुमता. तशेंच आयज आमच्या महादोन प्रांतांत जुबली इयराची दोबाचीक उक्तावणी आमी सांजे 3:30च्या मिसाचेर करतले. म्हणटच आयज 3 वरांचेर जावन जुबली इयर बाबतींत माहिती घेवन आमची तयारी आमी सुरू करतले. ह्या दोबाचीक मिसान वांटो घेवंक तुमकां सगल्यांक आमंत्रण आसा. Today in our archdiocese, we celebrate the solemn opening of the Jubilee year with the celebration of Mass at 3:30 p.m. The preparation for this Mass will begin at 3 p.m. फाल्यां सांजे 6:15ची मीस गोंयकार जे परदेसांत वावुरतात व परदेसांत शिकतात तांचे खातीर भेटयला. ह्या मिसाचेर आमचे आदारी बिस्म येजमानपण चलयतले. Tomorrow the evening 6:15 p.m. Mass is dedicated to Goan diaspora, which will be presided over by our auxiliary bishop, Most Reverend Simeão Fernandes. डिसेंबराचे 29वेर रातचे 11:30 मागणे सुरू करून 12 वरांचेर नव्या वर्साचे दोबाचीक मीस आमी समोरुमतले. आमचे आदारी बिस्प भोवमाने सिमिया फर्नांदीस मिसाचे येजमान आसतले. शेवटाच्या आशिर्वादाक सगळीं आमी उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर सगल्यांचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन जिवंक आनी दर एकल्यान आपल्या कुटुंबाची निगा घेवंक तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबकार. बागयोन फ्रांसीस शावेराक मागणे सगळीं बरोबर. बागयोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळीज सगळेंच लासतालें.
देखून जेजूचे नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. तुज्यो कास्की गरजो ह्या वेळार बापाक तूं उबार. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकाणटाव. आमेन. मोगोळ भयणी बाबानो 3D प्रोजेक्शन